दिवचल शारात पार्किंग समस्या दिसांदिस गंभीर जायत आसा। दुसरे वटेन 2 वर्सां जाली तरी लेगीत अजूनही पे पार्किंगेचो प्रस्ताव अडकून पडला। पे पार्किंग केन्नाच्यान सुरू जातली ताची दिवचलकार वाट पळयतात। दिवचल शारांत दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग आणि येरादारीची समस्या वाढत आसा। ही समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या व्यापाऱ्यांसयत बाजारात येवपी लोक करतात। शारांत वेगवेगळ्या सुवातीचेर दिसान दीस येरादारीची समस्या निर्माण जाता। वाहन चालक नेम पाळिनात। बाजारात वचपी रस्त्याचेर तर सदांच येरादारीची कोयडी निर्माण जाता। बाजारात आणि ग्राउंडा कडेन तर बेशिस्त पार्किंगाचे प्रकार वाढल्यात। ताका लागून दर दिसा सकाळ आणि सांजे वेळार बाजारात मोठी समस्या निर्माण जाता। बाजारात ट्रॅफिक जाम जावपाचे प्रकार तर सदांचेच जाल्यात। देखून पालिकेन पे पार्किंग चालीक लावचे अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केल्या। सांगपाचें म्हणल्यार की आज दिसान दीस दिवचलची ज्यो ट्रॅफिक आसा पळय समस्या ती वाडत चलिल्ली आसा आणि हाच्या खातीर म्युनिसिपालिटीन प्रोजेक्ट करपाचो थारायला ती पे पार्किंग खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आहा म्युनिसिपालिटीक की हो पे पार्किंग आसा तो प्रोजेक्ट आसा बेगींतल्या बेगीन करता। कित्याक आज बुधवार पळयता आज ह्या दिसा सुद्दां कितें आसा हांगा पार्किंगाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता। गाडयो कश्यो आहा त्यो दवरपाक मेळना। आज बुधवार आसल्या कारणान गाडयो कशे वतात ट्रॅफिक अधिकारी आसात ते रावतात पूण तितलोसो म्हणपाक जाय तितलो इफेक्ट जायना कित्याक तो तात्पुरतो आसा। तो फक्त गाडयो सिस्टम वचच्यो इतलेच करता पूण गाडयो दवरपाच्यो खंय। मेन पार्किंग आसा पळय ते आज दिवचले खातीर एक सामकी गरजेची वस्त आसा तेन्ना पे पार्किंग प्रोजेक्ट आसा तो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशें हांव पे पार्किंगे विशीं निविदा जारी करून ती चालीक लायतले अशें दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगले। तशेंच मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर जिसुडा कडल्यान पार्किंग प्रकल्प करून घेतले अशेंय तांणी सांगले। आमी आतां कितें केल्लें आसा आमी ट्रॅफिकाकूय लोकांक सांगलेलें आसा आनी आमी परत परत लोकांक सांगे आसात की तुमी कायद्याचें पालन करा म्हणून। म्हणजेच कितें कायद्याचें पालन केलें आपूण जर वेवस्थीत रावलो काय सगळें बरें जाता। दुसरें आमचें पे पार्किंग जें आसा तें कितें जालें की पयलींचे जे GSR रेट कमी आसले म्हणून कोणूच ते टेंडर घालपाक तयार नासलो म्हणून ते 2 फावटी करचें पडटा। तशें आमकां हांवें 2 फावटी करचें म्हणून आमचो टायम वयता ते टेंडरींग करपाक। आतां 3ऱ्या फावटी तेजे GSR रेट जे वाडोवन आमचें टेंडरींग जातलें आनी मागीर तेजेर काम जातलें। तशेंच दुसरें आमकां हो आमचो तेकोन जागो आसा मार्केटाक तेकोन तेजे लास्ट टप्प्यान काम चालू आसा काय तो जागो पयशे आमचे कडेन नगरपालिके कडेन आसा ते फक्त तेंच्यांनी एक लेटर येयलें काय तो जागो आमी आमच्या नांवार जातलो काय आमी मागीर थंय जिसुडा कडल्यान पार्किंग प्रकल्प आसा तो बरो करून घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।